नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. बेतोड्या बायपास रस्त्यार एक्सिडेंट. आयतारा राती जाल्ल्या एक्सिडेंटान बेतोड्याचो 24 वर्साचो आशिष पाटील सोपलो. रस्त्याचे काम करपी हिताची मशीन खंय रस्त्यार पार्क केल्ले. थंय सायनबोर्ड वा बॅरिकेड नाशिल्ल्यान मोटरसायकलवाल्याक काळखान ते मशीन दिसूंक ना. कंत्राटदाराची हलगर्जीपणा म्हूण थळाव्यांचो आरोप. आमचे घर हांगा लागीं ते सोडपाक गेलो तो हांवें रात्रीचे बॅरिकेडच नव्हतं हिंगा हांव बेश्टो वताना पळयलें म्हणजे डेंजर आहा म्हणून कोणी कितें काय ते हांगा पडलें ना तेंगे कॉन्ट्रॅक्टर ते मातशें कितले एक्सिडेंट जातलो ते कितले खूब फास्ट येता थंयच्यान काय गाडी रावना हांगा बेश्टे ते गाडी तेणी पोवना ते रात्रीचे ते काळो पडटा ना आनी हांगा काळो घातलो फूल काळो वता ते कांयच ना लायटी बी ना काय ना सायन बोर्ड ना काय ना. हे सकाळी हाडून लायला ताणें बॅरिकेडिंग लावले बॅरिकेडांनी. म्हाजें नांव सदानंद गावडे. हांव बोंडबाजार हांगसर रावता. सद्या हे रस्त्याचें काम चालू आसा पूण ते रस्त्याचें सारकें बॅरिकेडिंग ना काय ना. राती एकट्यार हांगासर JCB रस्त्यार दवरले ताका हाडला आनी तेणें ठोकला आनी तो सांगता कितें तो कॉन्ट्रॅक्टर कितें तेणें पिवन हाडून मारला पूण तो पिल्लो काय ना ते कॉन्ट्रॅक्टरान पळयलें काय देव जाणा पूण तो रातीच गेलो सोंपलो. म्हणजे रस्त्याचें तुमी काम करता पळय ते सारकें करिना खंय मेळट ते कितें जाय ते आपल्याक जाय तशें करता. हे वायडनींग चालू आहा रस्तो हो आसा पळय रुंदीकरण म्हणटा ते रुंदीकरण करता अशें म्हणटा ते. हे सध्या गव्हर्मेंटान काम हातीन घेतला आनी रोड वायडनींग काम हांगासर सुरू आसतलें. तेन्ना रोड वायडनींग काम सुरू आसतना ही जे मशीन आसा हिताची जे हिल कटींग जावं माती काडपाक यूज करता ते रस्त्या सायडीक पार्क केल्ले आसतलें आनी जो 2 व्हिलरवालो हांगसरल्यान राती वयतालो तेका कसलेच हांगासर इंटिमेशन ना जावं कसलेच सायनबोर्ड नासतना तेका ते कळोंक नासतली गाडी पार्क केल्ली आहा जेन्ना त्या डायरेक्ट तेजी ऑन द स्पॉट डेड जाल्ली आसा. बेतोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांतल्या पडीक आशिल्ल्या भात शेती जमनीत सोलार पॅनल बसोवपाक गोंय सरकार तयार आसा म्हूण मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयलो. तो म्हणटा 20 खात्यान फुडल्या म्हयन्या भितर खंय 600 कोटीचें काम करपाक घेतलां. पंचवाडी पंचायतीचे अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाचे उक्तावणाच्या कार्यावळीत तो उलयलो. आमी ही शेतां जर तुमी दिता आसत जाल्यार गव्हर्मेंट घेतली आनी तुमच्या ह्या शेतांनी सोलर पावर मॅन्युफॅक्चर करपा खातीर आमी प्रयत्न करता. हेच्या खातीर तुमकां जर तशी शेतां पडीक आशिल्ली तुमी एक तर आमदारा मार्फत किंवा तुमचें जे पंचायती रिजोल्युशन घेवन जे टेनंट एसोसिएशन आसा तांणी गेडा कडेन वचचें. गेडान सगळे गोश्टी जे विदीन विसिनिटी ऑफ द डिपार्टमेंट जे कितें जाय ते करून तुमकां दितले. कारण आज हांव सालसेत करलो आनी सालसेतान कितली मोठी शेतां आसा हजारो स्क्वेअर मिटर एरिया म्हणजे लाखांनी हजारो लाखो स्क्वेअर मिटर ती शेतां रोयना आनी त्या खातीर अशें हातूंत जर आमी सोलर ग्रीन एनर्जी तयार केली आसत सोलर एनर्जी जाल्यार नक्कीच ताचो फायदो गोंयांत जातलो. आनी टेंडर काडिल्लें आसा तुमी जर कोणी उरले आसत जाल्यार नक्कीच ताका दिवचें अशें म्हाका फुडल्या सादारण 30 तारखे नंतर परत सादारण 600 कोटीच्या कामाची सुरवात आमी करतले आनी त्या खातीर तुमचे ब्लेसिंग इम्पॉर्टंट. एक लक्षात दवरात आज आमी जे रेव्होल्युशन गोंयांत करपाचें ठरयना ताका सहकार्य हे लोकांचें जाता. दिवचली आनी सांखळे रस्त्यावेल्या गोरवांचो थळाव्यांक त्रास. रस्त्यावेल्या गोरवांक लागून जायते एक्सिडेंटाच्यो घडणुको घडल्यात. दिवचले आनी सांखळे पालिकेन खंय शिकेरीचे गोशाळे बरोबर MOU सायन केला. रस्त्यावेली गोरवां खंय गोशाळेत धाडटात म्हूण दोनूय पालिकेचे नगराध्यक्ष सांगतात. आतां मेरेन दिवचलची 300 आनी सांखळेची 230 गोरवां शिकेरीच्या गोशाळेत. दिवचले आनी सांखळे रस्त्यावयल्या गोरवांचो येरादारीक त्रास. पालिका आपले वटेन प्रयत्न करीत आसा मात गांवांतली गोरवां खंय शहरांत. आतां मेरेन दिवचलेची 300 गोरवां गोशाळेंत. दिवचले खातीर म्हणजे जी गोरवां आसा ती ऑलमोस्ट आमी म्हणजे हेचे कडेन MOU सायन केला गोशाळा शिकेरीत. जवळ आमची ऑलमोस्ट 300 सुमार गोरवां आमी हांगासून थंय आमी शिफ्ट केलेली आसा. आनी कशें कमी जाता पूण पंचायतींतल्यान गांवांतल्यांनी
येतात ती चलत म्हणजे सिटीन, त्या खातीर आमकां मातसो त्रास जाता. पूण आमी अवेर आसा, आमी सगळी आमी ती उखलपाचो प्रयत्न करता. गोरवां आसा ती धरता, पूण पात्रांव येतात आमचे कडेन आनी रिक्वेस्ट करता की मातशी तांकां सोडा. म्हणजे पयलीं आमी सोडले, पूण आतां स्ट्रीक जाला तेंचे. आतां ते ऑलमोस्ट फायनी मारूंक लागले. साखळेची 230 गोरवां शिकेरीच्या गोशाळेत धाडल्या म्हणून साखळेचे नगराध्यक्ष सांगता. आणि त्याच्यासाठी आम्ही साखळी म्युन्सिपाल्टीतर्फे गोवर्धक गोसेवक महासंघ सिकेरी मैल यांच्याबरोबर आम्ही MOU साईन केलेले आहे. ही जी भटके आमचे मोकट आपल्या गुरं आहेत, स्ट्रे कॅटल्स, त्यांना आम्ही तिकडे त्या गोशाळेत पाठवायची व्यवस्था केली आहे. आणि आत्तापर्यंत आम्ही एक 230 गुरांना ऑलरेडी आम्ही मैल शाळेमध्ये शिफ्ट केलेलं आहे आणि एक 230 ऑलरेडी आम्ही शिफ्ट केलेलं आहे. साखळी म्युन्सिपाल्टीतर्फे आम्ही सगळ्या गोष्टीची म्हणजे कुठे कुठे भटके आमचे मोकाट गुरं फिरतात त्याच्यासाठी प्रत्येक ओनर्सना पण आम्ही एक रिक्वेस्ट केलेली आहे की आपल्या कॅटल्सना एक व्यवस्था करा की ज्या रीतीनं कुठेच ट्रॅफिकला आम्हाला तिचं अडचण होता कामा नये. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. गोंयांत सध्या 2 रो फेरी सुरू करपाचें थारलां. रायबंदर चोडणा रुटार रो चलतली. न्हंय येरादारी खात्यान ते खातीर 20 ऑक्टोबराक टेंडर फ्लोट केला. 10 कोटींचे टेंडर. एका रोत 12 ते 14 4 व्हीलर आणि 50 प्रवाशांची व्यवस्था. टेंडराची बीड 22 नोव्हेंबराक उक्ती जातली. पयर म्हणल्यार 20 ऑक्टोबराक जे गोवा सरकाराचे जे रिवर एंड नॅविगेशन डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी रो फेरी सर्वीस चालू करपा खातीर एक टेंडर फ्लोट केला. ही रो फेरी सर्वीस म्हणल्यार एक अशे तरेची फेरी बोट आसता जी दोन्ही वटेनच्यान ओपन आसता. ज्या फेरी बोटीन एके वटेनच्यान गाडी घालून तुमी दुसरे वटेनच्यान ती भायर काडपाक शकता. ही जी फेरी बोट आसा ती खंय टर्न करून लावपाची गरज ना. ती एके वटेनच्यान जर तुमी चडले जाल्यार ती फेरी बोट दुसरे वटेन वचून तशाच डायरेक्शनान ती लागता आणि दुसरे वटेनच्यान ती गाडी भायर काडूंक मेळटा. ह्या टेंडरान हे 2 रो फेरी बोटीस चालू करपा खातीर हे टेंडर फ्लोट केला. तशेंच हे टेंडर आसतले जेन्ना कोण जो बिल्डर आसतलो, जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर ही रो फेरी चालू करतलो, तेणें स्वता ही फेरी बोट बांदपाची आनी स्वता ऑपरेट करपाचे अशें ह्या टेंडरान बरयलां. ती रिबंदर ते चोडणा जी फेरी सर्वीस आसा थंयसर रो फेरी चालू करपा खातीर हे टेंडर घातला. ह्या टेंडरान तेंच्यांनी 2 ज्यो फेरयो आसा त्यो चालू करपा खातीर हे टेंडर घातला. ह्या टेंडराची अमावंट आसा 10 करोड रुपया. ह्या टेंडराचो जो आसा तो अमावंट आसा आनी ह्या टेंडरान अशें मेन्शन केला जे रो फेरी कोण हांगासर जो घालतलो त्या रो फेरीची कॅपेसिटी आसूंक जाय एक 12 ते 14 4 व्हीलर गाडयो एका टायमार. तशेंच 50 पॅसेंजर एका टायमाक त्या रो फेरीन ट्रान्सपोर्ट करपाक मेळपाक जाय अशें ते टेंडरान बरयल्लें आसा. आमच्या सरकारान निविदा आयज ओपन केल्ली आसा आनी ह्या आदाराचेरूच हांव सांगूंक सोदतां की जी आयज टेंडर फ्लोट जाल्लें आहा ते टेंडर फ्लोट जाल्या उपरांत एक 5 ते 6 म्हयने जर एक मॅन्युफॅक्चरान जर कश्ट घेतले जाल्यार ही 5 ते 6 म्हयन्या भितर ही फेरी सुरू जावपाक शकता अशें आमकां खात्रीन आहा. रो फेरी आता एक कन्व्हेन्शनल फेरीज आसा पळय न्ही, इट इज टू स्मॉल वेसल टू कॅरी मल्टिपल 4 व्हीलर्स. म्हणून आमी एक हें केल्लो आसा की केरळाक आमी वचून विजीट केले आनी ताचे नंतर आमी रो फेरीज इंट्रोड्यूस करपाचो प्रयत्न केलो. प्रायोगीक तत्वाचेर आमी रो फेरीज गोंयांत इंट्रोड्यूस करतले आनी पयलीं म्हणजे आमी रिबंदर चोराव ह्या जाग्याचेर बिजिएस्ट रोड्स आसात आनी व्हडल्यो 4 व्हीलराच्यो लायनी फेरीन वचपाक रावतात. ती आमी प्रायोगीक तत्वाचेर 2 रो फेरीज इंट्रोड्यूस करपाचे पळयतात. त्या खातीर आयज आमी टेंडरय काडलो आसा. 2.5 लाखांचे उदकाचे बील भरूं ना म्हूण ऐन बाजारा दिसा PWDन कुंकळे मार्केटाचे उदकाचे कनेक्शन तोडलें. पसरकारांचे हाल. नगराध्यक्ष म्हणटा उदक बेठेच पेड्यार करता म्हूण इतले बील. केन्ना भरता म्हूण विचारल्यार फाल्यां म्हूण जाप. वेपारी म्हणटा उदक वेवस्थीत वापरतात. दिसाक हजारांनी सोपो पालिकेक पावता. आनी ह्या बाजाराच्या दिसाच तांची उदक कट करप म्हणल्यार हो तांचेर अन्याय अशें म्हाका तरी दिसता. सेक्युरिटी काय तुमचे स्टाफ कोण जे आसा ते मार्केटा खातीर निवळ करपाक किंवा आनी कितें करपाक तांचेर तुमी जबाबदारी सोपयात. कोण उदक चड यूज करता, कोण वेस्ट करता, कोण कितें करता ही आन्सर न्ही. म्हणजे कितें ते उदक चड सोडून दवरतात, कोण न्हाता पिता ही उतरां आमकां मान्य नात. आनी म्युन्सिपालिटी वयल्यान ताका ब्लेम करता उदक सोडून दवरता आनी उदक सोडून दवरपाक ही मार्केटाक आमकां
हिंगा आमचो सेक्युरिटी आसा ती सेक्युरिटी आसपा जाय ती सेक्युरिटी खंय आसा न्हिदता आज 2.5 लाख बिल येवप कारण कितें हो एकाउंटंट ना आमी आनी तेंगेले आतां इतली हेमी पयशे फुकट नाय पयशे भरून रावल्ले मनीस हे बी एवरी टायम वर्स म्हयनो जालो काय ना नाजाल्यार तेंकां फायन मारताय ते म्हयनो जालो ना काय ना तेमी भाडी फारीक करताय सो हिंगा थोडो रेव्हेन्यू ना आमगे कुंकळेचो ना म्हणल्यार दिसा 10,000 12,000 फक्त हे सोप्याचे कलेक्शन फक्त भितरले पळया हेणी मार्जिन घेतला एका 100 रुपये दिताय जाल्यार आमकां टॉयलेट ना उदक ना कित्याक दिसा 100 रुपये तुम्ही फारीक हय आमी दिसा 100 रुपये फारीक करताय आमी उदक सोडून दवरनाय आमी दवरनाय उदक घरा कडेन केन्ना बालदी जाय जाल्यार आमकां आयदन जाय जाल्यार आमी नळ सोडटाय आमगे आयदन धुयताय आनी वयताय लेडीजां नळ बरोबर टॉयलेट मागीर मोठाय कोण रे मोठो कोण भायल वयताय न्हू तितून थिंगसोय घायलो तुका आतां तुगे नेक्स्ट इश्यू म्हणटा तुका त्या कडेन अकाउंटंट ना हे वॉटर कनेक्शन केन्ना स्टार्ट जातलें मांडे पोस्टपोन करचे मांडे म्हणल्यार फाल्यां नासनळा हळदोणा एका अल्पवयीन भुरग्याचेर दोगांनी तलवारीन खुनी हल्लो केलो त्या भुरग्याक बरोच मार लागला हल्लो केलो म्हूण नासनोड्या वांयगीण वाड्यावेल्या शशिकांत उर्फ शशी मावळणकराक सोदतात ताचे बरोबर आशिल्ल्या पणजे सांतिनेज तांबडी मातयेवेल्या सॅम्युअल डिसोजाक पुलिसांनी धरला सॅम्युअल कितलेशाच गुन्यांवांचे केशींनी आसा म्हूण पुलिसांचो रिपोर्ट सकाळी एक इन्सिडंट जालो म्हाजो चेडो खेळपाक गेल्लो ग्रावंडार थंयच्यान तो तेजे एक फ्रेंडाक घेवन तो आनी एक फ्रेंडाक आपोवपाक गेलो तो खंय तरी वचपाक लागले खेळोंक तितल्यान तो सायडीक कोण तो शशिकांत म्हणून रावता पळय शेशलो म्हणून तेणी म्हाज्या चेड्याचेर आनी तेजेर म्हणजे अटॅक केलो म्हणजे तेणी पयलीं ताका गायो सोवल्यो खंय म्हाज्या चेड्या म्हणलें कित्याक गायो सोवता रे तर म्हणालो तूं हें जाल्यार रे अशें तशें कितें म्हटलें खबर बॅड वर्ड्स आनी तेजो कोण आनी एक फ्रेंड आसलो सॅम्युअल डिसोजा म्हणून तेणी ताका हाडून तलवार दिली आनी तेणी सोमती ती तलवार तेंचेर अटॅक केलो दोगा भुरग्यांचेर तशी अटॅक म्हणजे तांकां लागले ते म्हाज्या चेड्याक हातीक लागला ते आनी एक भुरग्याक पांयांक लागला आनी तितल्यान ते कशें करून ते धुकलून कितें करून ते पळय दोगूय म्हणजे घरा कडेन येयले आमच्या मागीर हांव थंयच्यान घरा कडेन येयलो आनी पप्पा म्हणालो अशें जालें मागीर हांव चेड्याक घेतलो आनी येयलो पळय जाल्यार ते आसले थंय आमी म्हणलें कितें रे उलयता उलयता परत तूं तलवार घेवन येयलो आनी मातशें आमी येयल्ले न्हू आमी कांयच घेवना आनी राव म्हणपाक लागलो फाटल्या दारांसून पळो तो मागीर हांवें कितें केलें हांव डायरेक्ट म्हणलें हांकां गेलें आनी सोमतें आमी पुलिसांक फोन पुलीस येयली हांगा जीप येयली एम्बुलन्स येयली मागीर तांकां पुलिशनार येयले तांकां मेडिकल केलें आतां तेजे केस बीन रजिस्टर केले आमी आनी पुलिसान आमकां फूल कॉपरेट केला आमची ओपी वयले आमच्या म्हापशे पुलिसान ते सॅम्युअल्स म्हणून आमी थंय लॅबी टीम येयली म्हापशेच्यान आनी ओपी वयले पीसी हाडले हांगा सो हांगा आमकां तो होम सॅम्युअल्स दिसता तो दिसतोच हांगा सांपाडलो तांकां पुलिसांक ताका आतां पुलिसान धरून आतां म्हणजे म्हापशा येयला आनी आतां फुडलें इन्वेस्टिगेशन ते चालू करतात मोपा एअरपोर्टार पयले स्मगलिंग रॅकेट धरले 7 किल भांगराची पेस्ट 15 आयफोन 28 प्रो मॅक्स धरून 4 कोटींचे सामान DRIच्या गोंय फाट्यान जप्त केला इरफा कामरान अहमद खान आनी मोहम्मद इरफान ह्या तिगांक धरल्यात तिगूय अबुधाबी सावन मोपा एअरपोर्टार देंविल्ले गोंयांत एक्सिडेंट स्पॉट वाडिल्ल्यान आनीक 25 अँब्युलन्सी जाय म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत उलयला गोंयांत एडवान्स लायफ सेव्हिंग अँब्युलन्सी वापरतात गोंयचो भलायकी मॉडेल बेस्ट म्हूण मंत्री सांगता ऑर्गन डोनरांचो भोवमान करूंक केल्ले नमन दिसाचे कार्यावळी उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो कार्यावळीक राज्यपाल पिल्लय आशिल्लो लोकांचे जीवन आमी कशें वाचूंक शकता म्हणून आयज नमन दिवस आमी साजरो केल्लो आसा जे बेनिफिशरी जे डोनर फॅमिलीज आसा तांकां आयज फेलिसिटेट केल्ले आसा आयज गोवा मेडिकल कॉलेजाची त्या तरेची फेसिलिटी आसा आयते कडेन आयज आमकां एम्ब्युलन्स डिप्लॉय करचो पडटा आयज आमचे कडेन 56 एम्ब्युलन्स आसा तेजेंतली संख्या आयज आमकां जी गरज आसा 7 मिनटां भिरून जर ह्या टायमार हांवें हाडलेले गोवा वॉज वन ऑफ द फायनस्ट एज फार एज टायमींग इज कन्सर्न खूब कडले तुमचे कडल्यान मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आनी सगळ्या कडल्यान मॅसेजीस येता पण आमकां आनी एक 25 एम्ब्युलन्साची संख्या वाडोवची पडटली जो पर्यंत आमी 25 कारण आयज एक्सिडेंट स्पॉट्स वाडल्या पयलीं आमी जेन्ना एम्ब्युलन्सीस डिप्लॉय केल्ल्यो आमचे कडेन थोडे स्पॉट्स आशिल्ले हॉटस्पॉट्स आमी ताका म्हणटाले कित्याक आमी पळयताले की ह्या एरियानूच चडशे एक्सिडेंट जाता पूण आयज जर पळोवंक गेल्यार ह्यो जर आमी ऑलरेडी प्रपोजल घातलेले आसा आमी सादी एम्ब्युलन्स लायना आमी बेसीक लायफ सेव्हिंग एम्ब्युलन्स आमचे एम्ब्युलन्स एडवान्स लायफ सेव्हिंग सिस्टम जे एक अशी फ्लीट आहा जे आख्ख्या देशांत फक्त एक राज्य आहा जे एडवान्स लायफ सेव्हिंग आमी एम्ब्युलन्सीस वापरता
आनी ती जर आनी 25 जर वाडयली तर म्हाका दिसता की खुबशे कडेन आमकां तो विशय सोडलो वयतलो. गोंयकारांनी आपले मूळ सांबाळूंक कोंकणीत बरोवचें, कोंकणी भास सांबाळची, ते खातीर भांगरभूंय दिसाळ्याचो उपयोग करचो. फोमेंतो ग्रुपाचो चेअरमॅन अवधूत बाबाचो उलो. पणजे सरस्वती वाचनालयात सुफला गायतोंडेच्या घुंगरा पुस्तकाचें विमोचन जालें. थंय अवधूत बाब उलयतालो. हांव सगळ्यां कडेन मागता की ह्यो काणयो बरोवपाच्यो कितें आसा भांगरभुंयाचो मातसो उपयोग करात, वापर करात आनी कोंकणीक मातशी मदत करात. कित्याक ना जाल्यार कोंकणी जर उरली ना प्रॉस्पर जाली ना तर आमकां मुखार रूट्स मेळपाना, आमचे मूळ मेळपाना. तर जेन्ना हांव विचार करता कोंकणीचें हें आतां तुमचें पुस्तक आयलां आनी पुस्तक येता आसात, प्रिंटींग कॉस्टूय बरो जाला, म्हणजे पुस्तक इतली व्हडली सर्क्युलेशन नाका, इतली व्हडली कॉपीज करपाची गरज पडना आनी पुस्तक बरोवपाक शकता. पयलीं क्लोजीन कॉलेजून वचून पुस्तक बरयलें पूण कोण वाचतलो तें म्हाका खबर ना. म्हणून हांव म्हणटा हे रूट्स जे आसा आमचे कोंकणीचे ते धरून आमकां सांबाळचें पडटलें एक जाता. पूण आज घुंगराचें पुस्तक आयलें, तातूंत 15 कथा आसात, काणयो कथा म्हणटा कथा आसात. पूण त्या कथांक जी कोण म्हाका भुरगेपणांत वळखतात पळय तांकां त्या कथांक म्हजें रिफ्लेक्शन आसतलें. हांव एक एका कथेक खंय तरी लिपिल्लें शेणिल्लें मेळटलें, कारण त्या कथेक म्हजीच स्वताचीच कामां हांवें कितें केल्यात ती, आनी बरी कामां वायट कामां कोणाक तापय कोणाक चेपय सगळें तातूंत घायलां. तुमकां वाचतकीर कळटलें तेन्ना तुमी म्हणटली तें सुफल. हातूंत दुसरी फक्त नांवां दिल्यात हांवें. हें म्हजें 12वें पुस्तक, हें संजना पब्लिकेशन काडटा. पेडण्या पालयेचो तरणाटो भिवा परब आनी ताचो भाव फाटलीं कांय वर्सां जालीं शेती करता. दर वर्सा रोजांची लागवड करून फुलांचो मळो फुलयता, शेती करून घर चलयता. शेत आसल्यार पीक घेयात. शेत करपाची उमेद आशिल्ल्यांनी सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवचे न्ही, भिवाचो उलो. आयज खुबशा तरणाट्यांनी शेताचेर फाट फिरयली, मात कांय तरणाटे नोकरी सोडून शेती करतात. तातूंतलोच एक म्हळ्यार पालये पेडण्याचो भिवा परब. तो दर वर्सा रोजांचो मळो फुलयता. आयज रोजा ट्रान्सप्लांट करून 55 दीस 1 ते 30 दिवस हे नर्सरीन आसता. त्याच्या उपरांत ट्रान्सप्लांट करून ह्या जमनीर लायता आमी. ओके. आनी आयज हांकां 55 दीस चालू आहा. सो हो पयलो भार 55 ते 65 दीस ह्याच्या मदीं येता. आणि सेकंड भार येतलो 90 दिसांक. तो सारको लक्ष्मी पुजना टायमार येता. फर्स्ट टायम 6 वर्सां पयलीं आमी ट्राय केल्ले. रिस्पॉन्स पब्लिका कडल्यान बरो आसलो. आतां आमी फिक्स दवरल्या. ओके. म्हाका सांगा ह्या तुमच्या कामाक न्ही कोण कोणाचो सपोर्ट मेळटा? आणि मी, हांव, आई आणि केन्ना हेल्प ट्रान्सप्लांट ह्या रोपेल बी लायतना आमी लेबर घेतात. कोरोना पयलीं जॉब करून ट्राय केले. सो जॉबान कितें फायदो ना हा. ताका लागून एग्रीकल्चरान आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा. एज्युकेटेड आहा तो कॅल्क्युलेट करतलो. एग्रीकल्चरान 10% इन्वेस्टमेंट आहा, 90% उत्पन्न तुजें. तूं स्टडी कर, एज्युकेटेड आहा तूं स्टडी कर, ताका कितें लागता फर्टिलायझर पळय, तेचो टायम पळय. मातसो एक वेदराचो ह्या आसा नेगेटिव्ह पॉयंट आसा. वेदरान सपोर्ट केला तुज्या 100%. 10% इन्वेस्टमेंट 90% ह्या जाता प्रॉफिट जाता. जॉबा पेक्षा चड तांकां इन्कम हांगा जाता अशें तांचें म्हणणें आसा. एकंदर आमचे जे आयचे तरणाटे जे आसात ते खंय तरी शेती कडेन वळचे आनी अशे जे परब ब्रदर्स जे आसात तांचे कडल्यान खूब प्रेरणा घेवचे अशें दिसता. परब ब्रदर्स जे आसात दर वर्सा हांगा झेंडूचे लागवड करतात आनी बऱ्यापैकी तांकां रिस्पॉन्स मेळटा. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. अरबी दर्यांत तेज तशेंच बंगालचे खाडीत हमून वादळ तयार जाता. हवामान खातें सांगता ते प्रमाण तेज वादळान अतिखर जावन नेट धरला. 100 स्पिडीवयर वारें मारपाक लागला. वादळ ओमान येमनाचे दिशेन वता. फाल्यां दर्यादेगेक धडक दिवपाचें. बंगालांतले हमून वादळाक निकती सुरवात जाल्या. तितलो नेट ना. ते बंगाल देशाचे दिशेन चल्ले.
You can see here, shown in the red line, along with the balloon, we are expecting this extremely severe cyclone storm to move northwestwards to maintain the intensity of extremely severe cyclone storm for next 24 hours due to the favorable oceanic and atmospheric conditions. Thereafter, it is showing slightly weakening trend, and it will cross Yemen and adjoining Oman coast between Al Qaeda and Salalah port around noon of 24th October as a very severe cyclone storm with wind speed of 115 km per hour to 125 km per hour with gustiness 140 km per hour. So this is the expected point of landfall around noon of 24th or around 6 UTC of 24th October. As per the forecast issued by India Meteorological Department, this depression is expected to move west-northwestward for next 12 hours, and thereafter it will change its path and will move north-northeastwards towards Bangladesh and adjoining West Bengal coast. As you can see from this satellite picture animation, the depression is gaining ground. The convective clouds are getting organized. The convection is increasing with depth, and as a result, the intensity is gradually increasing. दिवाळीचे फाटभुंयेर 10 नोव्हेंबराक पर्रा फेस्टिवल ऑफ लायट. पर्राचो सिटीजन फोरम दर वर्सा आकाश दिव्यांचे सर्त दवरता. अंदू सर्तीचे 9वें वर्स. अख्खे गोंय पावण्यार तशीच कळंगूट शिवोले मतदारसंघा खातीर वेगळी सर्त दवरल्या. गोंयभरच्या लोकांनी वांटो घेवचो म्हूण आमदार मायकलाचो उलो. Festival of Lights. This is the 9th year. Parra is celebrating Festival of Lights. दिवाळीचे निमित्तान जी 12 तारीख हा दिवाळी 2 दीस पयली आमी 2 दीस पयली कित्याक करता की लोकांनी आकाश कंदील सगळ्या गोंयकारांक दाखोवपाक मेन रोडार पर्राचे हाडून डिस्प्ले करप, प्रेजेंटेशन करप आनी रातचो कॉम्पिटिशन सोंपल्या उपरांत तो परत आपल्या घरा व्हरप. ह्या आकाश कंदिलाचो हो गोंयभर आख्खे इंडियेक आनी संवसाराक गाजता. And we request all the youth of Goa to make Akash Kandils and bring it on 10th of November at 10 AM onwards up to 5:30 and display it on the streets of Parra. Let us bring light from Parra. Let us take the light to all over Goa and all over India. कार्यावळ दवरतात जितले आमी स्पर्धा दवरतात हे आमच्याच भुरग्यां खातीर आमच्याच फुडारा खातीर अनेकदा सगळे आमचे युवक तांचे कडेन मागता की येवचे पार्रा गांवांत येता त्या 10 तारखेर नोव्हेंबर 10 आमच्या गांवांत येवचे. आमी जो स्पर्धा वर्ल्ड्स लार्जस्ट गॅदरिंग ऑफ द आकाश कंडील्स फेस्टिवल ऑफ लायट्स हे तुमी एक्सपिरियन्स करचे. बीसीसीआयचो आदलो अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट टीमीचो आदलो कॅप्टन सौरव गांगुली भारत वेटरन्स प्रीमियर लीगाचो ब्रँड एम्बेसेडर जावंक राजी. बीसीसीआयचो उपाध्यक्ष विनोद फडके सांगता. गांगुलीची बीसीसीआयक मजत जावची म्हूण सगळ्यांक दिसतालें. विचारले उपरांत गांगुली उक्त्या मनान तयार जालो म्हूण बाळू सांगता. अंदू वेटरन्स प्रीमियर लीग देहरादूनात डिसेंबरात. आम्ही कलकत्ता गेल्ले ते मुद्दम सौरव गांगुलीक मेळपाक, कित्याक तो आदलो आमच्या इंडियेचो कॅप्टन, त्याच बरोबर तो बीसीसीआयचो प्रेसिडेंट सुद्दां आसलो आनी आमकां तेची जर वेटरन्स क्रिकेटीक मदत मेळ्ळी किंवा तेचे पासून आमकां कितें तरी हेल्प जालो जाल्यार आमकां खूब बरें जावपाचें. म्हणून आमी ताका मुद्दम मेळपाक गेले आनी तेणें आमकां एका हेचेर तो रेडी जालो. म्हणून आमी ताका आतां कितें केलां, आमी ताका आमचो बीसीसीआय जो भारत वेटरन्स प्रिमियर लीग जातलो आमचो डेहराडून, तेचो आमी ताका ब्रँड एम्बेसेडर केला आनी ताका एका उतराचेर सामकें आमच्या एग्री केलें. आमकां तेणें स्पॉन्सरशीप नाल्यार प्लेयर मेळोवपा खातीर आपूण तुमच्या वांगडा आसा अशें सांगलें. म्हणून आमकां खूब खुशी जाली की तेणें आमकां एका उतराचेर एग्री केलें, कित्याक तेच्या सारको एक आयकॉनीक
क्लियर इंडियेचो जो आमच्या वांगडा आसतलो हे सगळ्यांची उमेद तेतूंतल्यान बरीच आतां हे जाल्या आनी सगळ्यांक बरें दिसता. त्याच बरोबर आमची जी भारत वेटरन्स प्रिमियर लीग आहा ती 10 डिसेंबर पासून डेहराडून स्टार्ट जातली. ह्या ही स्पर्धा 10 ते 12 दीस चलतली आनी ह्या स्पर्धेक बरेचशे आयकॉनिक प्लेयर नामनेचे जे रिटायर्ड जाले अशे आसतले. तितून क्रिस गेल आसतलो, जयसूर्या आसतलो, मागीर आमचे सेहवाग आसतलो, सुरेश रैना आसतलो, असे खूबशे प्लेयर आमचे आसतले. रॅबीज मुक्त गोंयचे दिशेन महत्वाचे पावल. पणजे महापालिका सुण्यां खातीर मायक्रोचिप रजिस्ट्रेशन वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह सुरू करता. दोनापावला रजिस्ट्रेशनाक सुरवात. ताळगांवची आमदार जेनिफर म्हणटा पणजे फाटोफाट ताळगांवां आनी सांताक्रूज मोहीम. आज पॅट्रन माळेंत पळोवया सुण्यांचे मायक्रोचिप रजिस्ट्रेशनाक स्पेशल ड्रायव्ह. समाजान आमी पोशिल्ल्या मौनजाती खातीर त्रास जावपाक जायना म्हणून योग्य पावलां पाडची पडटा. मागीर ते रजिस्ट्रेशन जावं, वॅक्सिनेशन जावं किंवा चीप घालपाचें जावं. पळोवया आयची खासा सिरीज. A lot of people, dump the puppies. They leave them, especially in the market area, thinking like they'll get food. So that's also one thing that we want to discourage. And also, Dr. Murugan was saying that earlier on, all dogs were registered with the CCP. This was way back long, and then suddenly that process has stopped. He plans to initiate that process also. Yes, restart it again. I think so. They'll have a record of all the dogs, and with the microchip, you'll be able to track your dog. If the dog is lost, and someone finds it. So I think very good idea. Recently started Mumbai Corporation Mission Rabies project, where registration of the dogs is going very well, and all the dogs are registered in the corporation, and the corporation got the data of all the people who are having pet animals, whether vaccinated or not, whether sterilized or not. So those things we want to implement it, and the CCP, the mayor is kind enough to start it in Panjim as well, and the commissioner said that we'll have a meeting next week, so we will do it in Panjim city very shortly. So Panjim, they can start with Talegaon since it's closest, and Santa Cruz. So all these three constituencies are close to each other. So I think it will help in tracking dogs, but the dogs keep moving from one place to another also. Yeah. This is very important. Yeah. So once again, then I would like to thank our Honourable CM and also the Animal Husbandry Minister, Mr. Neelkant Haldankar, because this issue was brought up with him specifically at the assembly, and he's moved quite quickly to initiate this. सांडलेले कुत्रे बेगीन मेळपा खातीर मिशन रॅबीज हांच्यांनी आयज कुत्र्यांच्या शरिरान चीप घातली. ह्या चीपच्या माध्यमांतल्यान त्या पेट ओनराचे डिटेल्स जशे तेजें नांव, एड्रेस हे सगळेची म्हायती आमकां कळूं शकता. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी वांगडा हांव कुलदीप आसगांवकर. नवरात्रांचो उत्सव मोठो उत्साह आनी उमेदीन चल्ला. देवी आनी देवांची मखरां आनी मखर आरती गोंयच्या नवरात्रांचें खाशेलेपण. दर दिसा देवांचे वेगवेगळे रूप आनी आसन. हे न्यूज बुलेटिन सोंपतना पळोवया शिरगांवचे लयराईचे मखर. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट,
Twitter, Prudent Plus app, Facebook, Podcast, Tata Play app, Jio TV app. Be prudent, be safe, keep watching Prudent.